खूब जाण आतां येवन पक्षाक जॉयन जातात. पण जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी उत्पल पर्रीकाराचो विशय येता तेन्ना इतले सामके स्पश्ट वक्तेपणान म्हाका जाप दिवपी सदानंद शेट तानावडे ते खंय तरी ताका सारके बायपास करतात आनी ते मागीर केंद्राचेर व्हरून सोडटात. कशें आसा मनाक अडी आसा ना आयकून प्रामाणीकपणान नाही, मनाक अडी आसा ह्या दोग जाणां विशीं? अजिबात ना. हां म्हज्या मनान तर अजिबात ना आनी पार्टीकूय येना. पण एक कशें आसता की आमचे कडेन आतां जे जॉयन जातात बरेच जाण कोण कोण येतात, पण हांचो विशय हो लोकली विशय आशिल्लो. हांगा गेल्ले हांवें हे जे विशय जे दोगांचे आसा पळय त्यांचो विशय हो केंद्रा कडेन कित्याक आमी म्हणटात, कारण तांकां पूर्णपणे पार्टी पयलीं तांकां सगळ्यांक कन्विन्स करपाचो काम पार्टीन वयर केंद्रान केल्लें आनी त्यामुळे एखादो निर्णय त्यांच्या संदर्भात घेता आसतना वयर कन्सल्टेट करूनच ते करचें पडटलें. ते आमच्या हातान ना न्ही तें, कारण तेंच्यांनी जर फाल्यां सांगलें घेवं जाय जाल्यार घेवं जाय न्ही, कारण तांकां कारण व्हडलें हें न्ही ते. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे आमचे आदले मुख्यमंत्री, पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष, सिनियर नेता पार्टीचे आशिल्ले आनी त्यामुळे तांकां तेंच्या विशयाचो निर्णय हो केंद्रच करतले न्ही, आमी करपाक शकना न्ही. कारण एखाद्या मनशाक येद्या व्हडल्या मनशाक जेन्ना तूं भितर घेता तेन्ना तेचें कितें तरी पोजिशन दवरचें पडटा न्ही. तें आज आमी करपाक शकना न्ही. एखाद्या माजी आमदाराक आमी एखादे घेतलो आसत तर ताका आमी आमच्या लेवलचेर हँडल करपाक शकता. जेन्ना एखादो व्हडलो मनीस ज्या वेळाचेर पार्टी सोडून वता आनी परत ताका तुवें हाडूं जाय, तो निर्णय हांगा जायना, कारण त्या संदर्भांतलो निर्णय करच्या पयलीं तांकां वयर आफोवन उलयल्लें तांचे कडेन. आनी म्हाका दिसता ते ह्या निवडणुकीक कारण भारतीय जनता पार्टी शिवाय काय दुसऱ्या, कारण ते गेले ते इंडिपेंडंट. उत्पल पर्रीकर भारतीय जनता पार्टीच्या आपले मताचे जे सपोर्टर आसात, म्हाका दिसता की ते भारतीय जनता पार्टीक मदत करतले, रावतले अशें म्हाका दिसता. तुमकां हे दोग जाण आयिल्ले जाय काय तुमी म्हणटात की इलेक्शन जावं दी मागीर कशें पळोवया? आसा की ते म्हज्या हातीन कांय ना आनी त्यामुळे ते येवप सदोदीत एखाद्या प्रदेश अध्यक्ष म्हणून येणारो पार्टी भितर येतकच पार्टी स्ट्रेंथन जावं जाय हो विचार डेफिनेटली आसतलो. पण तो आसल्या नंतर सुद्दां एखादो निर्णय घेवपाची त्याच्या निर्णयाची जी निर्णय जो आसा तो घेवपाचो अधिकार म्हाका आसना. हांव जरी प्रदेश अध्यक्ष आसलो आसत जाल्यार कांय निर्णय जे आसात ते थोडे निर्णय वयर घेवचे पडटात, कारण आमी रिजनल पार्टी न्ही, आमची नॅशनल पार्टी आसा आनी त्यामुळे त्या पार्टींत आनी तांकांय खबर आसा ह्या पार्टीचे जे रुल्स रेगुलेशन जे कितें आसा ते तांकां खबर आसा आनी त्या प्रमाण ज्या वेळार जावपाक जाय त्या वेळार जातलो निर्णय.